वास्को बुटेबाट हांगा आशिल्लो खेळपाच्या ग्राउंडाचें नूतनीकरण आनी नवे सुविधा दिवपाचें आश्वासन दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान वेंचणुके वेळार दिल्लें. मात वेंचून येतकच सावयकार विसरला. तशेंच तांणी वास्कोन फाटल्या 5 वर्सांक एक भेट पासून दिल्ली ना. तशेंच वास्कोकारांनी वेंचून दिल्ल्या आमदारांकय वास्कोकारांचें पडिल्लें ना अशें वास्कोकार म्हणटात. सपोज खंय घरां मोडली जाल्यार लोकांक हाडटा आनी हांगा भरता. म्हळ्यार हें कितें जालां, हो कोर्ट खेळपाक लागून काय लोकांक रावपाक लागून तें कळना. एकदां लोक 1 म्हयने 2 म्हयने हांगाच आसता, वचना. लास्ट टायम जेन्ना हांगा डिमॉलिशन जाल्लें बायना तेन्ना लोकांक हाडून हांगा भरलेले आनी लोकांनी सारकी घाण करून उडयली. कोर्टाची सामकें कितें थंय जाळून बिळून सगळें तें कोर्टाची सुद्दां वाट लायली. काय बरो कोर्ट तो वुडन कोर्ट, आनी ताजें मेंटेनन्स बरें करपाक जाय आनी हे वयल्यान वाट लायता. आनी हे इलेक्शनाच्या टायमार एवरी टायम CISF येवन हांगा भरता. कंडिशन इज व्हेरी बॅड. हांगा आतां एकूच ग्रावंड आसा सद्या वास्को सिटीन. दुसरो ग्रावंड आहा तो चिखले आसा. आनी येद्या व्हडल्या सिटीन भुरग्यांक खेळपा लागून जावं जाणट्यांक लागून कितें रिक्रिएशन फॅसिलिटी फक्त एकूच आसा आनी ती सुद्दां सारकी मेंटेन करना गव्हर्मेंट. म्हाका खबर ना इतके फंड्स येता गव्हर्मेंटाचे ते कितें करता ते. हांगा टॉयलेट सारकी ना, उदक ना, क्लिनलीनेस करना कोण, आनी कोण जबाबदारी घेयना. जो कॅरटेकर आसा तो सुद्दां केन्ना येवन पळयना. हांगा ग्रावंड पॉलिश करप ना, कोण कितें करता तें पळोवप ना, कोण आसता कोण नासता हांगा. सो देर इज नो प्रॉपर मेंटेनन्स. सो गव्हर्मेंटान कितें तरी कॅर घेवपाक जाय आनी हांगा मातशें एक बरें करून दाखोवपाक जाय लोकांक. कित्याक गव्हर्मेंटाक लोकांनी इलेक्ट करून हाडलेलो आसा, कितें बरें करतले म्हणून. आतां तुमकां सांगपाचें कितें आसा, MP इलेक्शन आयला की लोक कॅन्डिडेट येता. आयज म्हाका उगडास आसा की आमचे नरेंद्र सावयकारान तेन्ना तेजे कॅम्पेनींग चालू आसले 5 वर्सां पयलीं, तो हिंगा येवन सांगलेलें की बाबा एक ग्रावंडाक हांव 1 crore सँक्शन करून घेतलो आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करतलो आनी ग्रावंडाचें एक्सटेंशन करतलो आनी एक्सटेंशन अशें करतलो की हिंगा सिटींग अरेंजमेंट आनी रोड शिफ्ट करतलो. म्हाका दिसता तेका उगडास ना. आनी आयज पर्यंत नरेंद्र सावयकारान एक बी विजीट दिवना हिंगा बाबा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें डेव्हलपमेंट केलां म्हाका दाखोवपाचें. तें नरेंद्र सावयकारान कितें सांगलां तेजेर तें कांयच डिमांड फुलफील करूना आनी आमकां मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक एकदम झिरो डेव्हलपमेंट जाला. आनी उरलेले एक ग्रावंडाचे बद्दल हांव सांगपाक शकता. आयज आमी ग्रावंड केन्ना बी नेसेसरी बूक करता जाल्यार आमकां हिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच मेळना. फॉरगेट अबाउट नरेंद्र सावय, आमचे लोकल MLA कित्याक इनिशिएटीव घेना, कित्याक पब्लीक लागून ते फुडें सरना, कित्याक हे भुरग्यांक लागून फुडें सरना. आयज भुरगे इतले खेळटा तांकां केन्ना कितें इमर्जन्सी जाल्यार टॉयलेट तूं मुद्दाम ते टॉयलेट आनी ते कंडिशन पळय. बॅडमिंटन कोर्ट आसा तेजे कंडिशन पळय. आयज आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच मेळना. फक्त आमचे MLA, दोनूय MLA मिलिंद एज वेल एज काल्लूस. आयज म्हाका सांगा तुमी पब्लिकाक लागून कितें करता. तुमी फक्त वोट आयले आमी अशें केलें आमी अशें डेव्हलपमेंट. आमची मेन डेव्हलपमेंट आमच्या भुरग्यांची चिंतपा जाय बाबा. भुरग्यांचे बाबा स्पोर्ट्साची चिंतपा जाय. ग्रावंड बरें आसल्यार टॅलंटेड भुरगे भायर सरतले. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना. आमकां हिंगा गेम खेळटा जाल्यार आमकां मुतपा जाय जाल्यार ते गटरान वचपा पडटा. कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना. इतले घाण मारता हिंगा. तेंच्यांनी येवन स्वताक पळोवपाक जाय ना जाल्यार स्वताच्या भुरग्यांक धाडपा जाय हिंगा खेळपाक. तेन्ना तांकां कळटलें. हांव नरेंद्र सावयकाराक सांगता बाबा तुवें प्रॉमीस केले आयज 1 CR हिंगा डेव्हलपमेंटाक दितलो हे ग्रावंडाचे बुटेबाटाचे. खंय आसा ते 1 CR तुवें प्रॉमीस केल्लो. तुवें हे एक्सटेंशन करतलो, रोड ते सायडीक शिफ्ट करतलो, म्हणल्यार अजून पर्यंत तुवें कांय करूं ना. केल्ले म्हणून आमी आयकलेले पळयलें. मेंटेनन्स हांगा पळयलेला झिरो. कोर्ट पॉलिश करना, लायटी सारकी ना, टॉयलेट फॅसिलिटी सारकी ना, वॉटर कनेक्शन ना व्हडले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे हितून. आनीक एवरी डे आमी कंट्रिब्युशन करून मेंटेनन्स करता. फॉर एग्जाम्पल लायटी फाटल्या दिसांनी आमी कंट्रिब्युशन करून लायटी घातले. पॉलिशींग ऑफ कोर्ट आमी केले. अशे बारीक बारीक गोश्टी सगळे आमी मेंबर्सूच करीत आहा. गव्हर्मेंट कांयच लक्ष दिना.